येवपी विधानसभा वेंचणुको काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डान एकठांय येवन लडोवपाचो निर्णय घेतला। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाय हांणी मंगळारा काँग्रेसीचे गोंय राज्य प्रभारी दिनेश गुंडूराव तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हांच्या सयत ज्येश्ठ फुडारी राहुल गांधी हांची दिल्लींत भेट घेतली। ह्या वेळार जाल्ल्या चर्चेत दोनूय पक्षांनी एकामेका बरोबर वेंचणुकां सामकार वचपाचो निर्णय घेतला। कांय दीस फाटींच पी चिदंबरम हांच्यांनी वक्तव्य केल्लें, काँग्रेसीक जाय त्या वेळार साथ सोडिल्ल्यांक परत पक्ष लागीं घेवचो ना म्हूण। मात अशें आसतना फाटले फावटचो अनुभव आसूनय परत काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड पक्ष वेंचणुकां पयलीं हात मेळोवणी करपाक सोदता। व्हायरल जावपी फोटवांत विजय सरदेसाय, प्रसाद गांवकर, विनोद पालयेकार, राहुल गांधी, दिगंबर कामत, दिनेश गुंडूराव दिसले, मात गोवा फॉरवर्डाचो साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकर दिसूना। हाचे वेल्यान फाटीं जावपी बोवाळ सत्य जावपाच्या मार्गार आसा काय म्हूण जनतेच्या मनांत दुबाव आसा। आमदार जयेश पक्ष सोडपाचो आसा काय कितें हो दुबाव, लोकां मदीं चल्ल्या चर्चा। राजकीय वर्तुळांत ह्या विशीं चर्चा चल्ल्या। जाल्यार पयलीं काँग्रेस आनी उपरांत तृणमूल काँग्रेसीक तेंको दिल्ले आमदार प्रसाद गांवकराकय पळोवन खुबशे जाण अजापीत जाले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।